कार्मेल किरण कार्मेलीत पाद्रापांनी एका वर्सा आदीं प्रारंभ केल्लें. आतां 1 वर्स जाता आसतना तांकां अभिनंदन पाठोवन हे 2 शब्द ह्या 2 उतरां सांगूंक हांव संतोश पावतां. पयले सुवातेर हांवें तांकां अभिनंदन पाठयचें आनी देव बरें करूं म्हणाचें. हांव अप्रूप ते प्रोग्राम कार्यक्रम तांणी डिवायन वर्ड टीव्हीचेर दिवचें हांव पळयतां आनी तातूंत जायती संगती आमकां भावार्थाक संबंद जाल्ल्यो आमच्या जिणेक मार्गदर्शन दिवच्यो तसल्यो पवित्र सभेची शिकवण आमच्या पापसाहेबाची शिकवण प्रत्येक तरेन आतां ती क्रांतिकारी शिकवण ती हर एका दिसाचो वांजेल त्या वयर शिकवण आनी आतां थोड्या तेंपातून हर एका दिसा एक सांताची एक जिणी त्या दिसा कोण सांत आसा तेजे विशयी मोठव्यान विवर हें सकडी न्ही जावन आमकां क्रिस्तांवांक आमची क्रिस्तांव जिणी भक्तीपणान भावार्थान जिवंक एक साध्य करचें तसलें हें भोव अपुर्बायेचें एक मिसांव हे पाद्राप करतात म्हणून सांगूंक हांव खुशी व्हरतां. हांवें वैयक्तीक तरान तांकां हांवें अभिनंदन पाठयलां पूण आज परगट तरान म्हाका हें सांगूंक जाय. आमकां आसा मिसांव आमच्या लोकांचो भावार्थ राखचें. आमकां आसा मिसांव आमच्या भावार्थी लोकांक सारकी सर्गेंची वाट दाखोवचें. आमकां पवित्र सभेंत सांत सांतिण्यो आसात आमकां ती देख तांची जिणी समजून आमकांय तांणी जियेल्या बरी जिवंक एक प्रेरण ह्या मुखांतर आमकां मेळटा आनी तें ह्या कार्मेल किरण त्या माध्यमा मुखांतर ते दिवन आसात. देव तांकां आशिर्वाद दिवं दी. हर एकलो ह्या अर्द्या वराच्या कार्यक्रमांत भाग घेवचो कार्मेलीत पाद्राप बरें करून तांची शिकवण दितात आनी हे म्हाका साबार जाण सांगतात तांची ती शिकवण न्ही जावन बरी आसा. बरें मार्गदर्शन आमकां मेळटा. आमकां भावार्थ गुंडायेन समजून घेवंक साथ जाता. प्रत्येक तरान हर एका दिसा वांजेला वयर तांणी दिवची शिकवण वांजेलाची समजोणी आमकां चड येता. वांजेल कोण समजता वांजेला वयर कोण ताचें जिवन मांडून हाडटा तो क्रिस्ताक लागीं जाता हें आमी जाणाव आनी क्रिस्ताक लागीं सरोंक कार्मेल किरण ह्या नांवा खाल आमचे कार्मेलीत पाद्राप भोव अपुर्बायेन हे तांचे मिसांव जारी करतात म्हणलो संतोश. हांवें उलो दिवचो सर आमच्या भक्तिकांक इल्लो वेळ हर एका दिसा असल्या कार्यक्रमांक कान दिया. तुमचें काळीज उक्तें दवरा आनी कितें थंयसर तुमी आयकतात तें न्ही जावन सोमी म्हजे कडेन उलयता सोमी कितेंय म्हाका सांगता म्हणल्यार त्या उक्त्या मनोभावान तुमी आयकया म्हूण तुमकां उलो दिता. कार्मेलीत पाद्रापांक तुमच्या समेताच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हांव अभिनंदन पाठयतां. देव बरें करूं म्हणटा. एक वर्स संपता आनी मुखार आनी बरीं बरीं कार्यक्रमां तांच्या मुखांतर येवन दित आनी ती कार्यक्रमां आमच्या आधुनीक काळार आमकां कशें जियेवंक आसा म्हणलें तांच्या कार्यक्रमा मुखांतर इल्लें मुणी आमकां मेळोवन दी आनी त्या दाळा आमकां तांचो आदार न्ही जावन बऱ्या
क्रिस्तांव जिणेक वाट दाखयतलो, उजवाड जातलो म्हूण हांव पत्यता. तुमकां सगळ्यांक हे कार्मेल किरण ते कार्यक्रम पळोवच्यांक विक्षकांक हांव बरें मागतां आनी तुमच्या नांवान कार्मेल पद्रापांक कार्मेल किरणच्या नांवा कालतान दिवच्या कार्यक्रमाक जैत मागतां आनी पद्रापांक कार्मेल पद्रापांक देव बरें करूं म्हणटा.